खंयचेंय काम जावचें बा बोगसूंचें एक न्हय म्हणटात. कितले फावटी म्हज्या भयणीक, म्हज्या भावाक, म्हज्या शेजाऱ्याक हांवें बोगसूंचें एक फावटी, दोन फावटी. आधुनीक काळार बोगसाणें कितलें गरजेचें गी तितल्यांत कश्टांचें जावंक पावलां. खंयचेंय काम जावचें बा बोगसूंचें एक न्हय म्हणटात. बोगसण्याच्या अभावाक लागून वा ना बोगसण्याक लागून आज कितलींशीं कुटुंबां देसवाट जाल्यांत. कितलींशीं काजारां मोडल्यांत. जनांगां राष्ट्रां नास जाल्यांत. आनी बोगसणें मागनासतना एकामेकाक बोगसणें दिनासतना कितलींशीं जैलांत आसात, जैलाचे शीत खातात आनी थंयसर कुसोन आसात म्हणयेत. ताका देखून देवाचें उतर आज आमकां प्रत्येक जावन जागयता. एकामेकाक बोगसणें दिवंक आनी एकामेकाक बोगसणें स्विकार करूंक. त्या एका दिसा तो मानेस्त म्हणलो, त्या म्हज्या इश्टाक कितें सकडी हांवें करूं ना. काम नासलें ताका हांवें कामाक लायलें, विजा दिवन पयशे दिवन परगांवाक व्हेलें आनी ताका रावंक जागो नासलो म्हज्याच घरांत रावयलें. आनी कितें जाय तें सकट ताका दिलें आनी उंचल्या माट्टाक तो पावलो. पूण उपरांत कितें घडलें, म्हज्याच वाटेक तो आड पांय दिवंक लागलो आनी म्हजे लागीं उलयना जालो, म्हजे तान पयस वचूंक सुरू जालो आनी म्हजे विशयींच काणयो करूंक लागलो. असल्या मनशाक हांव बोगसूं तरी कशें. इतलें बरें केल्ल्याक हें म्हाका मेळचें इनाम आनी तो बोगसूंक तयार नासलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें पेद्रून जेजू लागीं येवन सवाल करचें, मेस्त्री कितले फावटी हांवें बोगसूंक जाय जर तर म्हजो भाव सूख करीत तर. त्या काळार जेजूच्या पयलें टिटपोट्याट, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत म्हणली शिकवण आसली. पूण जेजूच्या काळारय शिकवण बदलून जावन आसली. 2 फावटी 3 फावटी कोण एकल्याक सूख केल्ल्या बक्षीयेत ताच्या चड न्हय. आनी त्या देखून पेद्रू म्हणटा 7 फावटी गी आपुणूच बरो म्हणून जेजू मुखार दाखोवंक आशेतालो. आनी तो व्हडलो जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय, 7चे 70 फावटी. म्हणजे हर एक फावटी, हर एक दिसा, हर एक घडये आमी शर्ताविणें बोगसूंक जाय. तें सवाल पेद्रून जेजू केल्लें जायते फावटी आमी विचारलां आसतलें. कितले फावटी म्हज्या भयणीक, म्हज्या भावाक, म्हज्या शेजाऱ्याक हांवें बोगसूंचें एक फावटी, 2 फावटी. कित्याक बोगसूंचें तितलें सोंपें न्हय. बोगसूंचें म्हणटाना आमी फाटीं सरता, आमी लॅक करता. कित्याक बोगसूंक जाय, कितले फावटी बोगसूंक जाय. बोगसूंचें म्हणटाना कासवा भशेन आमी मांडो आमी भितर घालता म्हणजे फाटीं सरता. पूण बोगसणें घेवचें म्हणटाना आमी तयार राखून रावता आनी बोगसणें आमकां मेळ्ळेच संतोश पावता. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच म्हज्या काळार आमी आसा. जायती दंडवण प्राजीत करनासा, मागणें रेतिरे करनासा. पूण ह्या सर संगतीच्या की चड गरजेचें आज जेजू आमकां सांगता बोगसूंक. जर तर तुवें काळजांत तुवें बोगसणें दिवनाय वा काळजांत आनीकी राग, हगे, मोसोर आसा, तुजी बायली दंडवण, प्राजीत, रेतिऱ्यो कितें उपकारच्यो नात. त्या देखून काळजांतावन आमी एकामेकाक बोगसूंक आनी एकामेकांतान बोगसणें स्विकार करूंक आपणे दिता. आनी एकामेकाक बोगसूंक जाय तर आमचें तें आसूंक जाय तें कालतेंपण. एकामेकाक बोगसूंक जाय तर आमचें तें आसूंक जाय तें मागण्याचें बळ. मागण्याचें बळ निमती खंडी जावन आमी बोगसूंक शकतले आनी खालतेपणा मुखांतर. त्या देखून
बोगसण्या मुखांतर देवा थंय आमचो थंय तुटलेलो बांद तो परतून नव्यान करूं शकतले हांव एकामेका थंय आमी पयस गेल्ले हांव ते लागीं सरतले हांव आनी सांगत आस बोगसण्या मुखांतर नवें जिवीत संतोश उर्बा आमच्या जिवितांत येतली तर मंगळ भाव भयणीनो बोगसूंक आमी फुडें सरया एकामेकाक आमी बोगसुया आनी एकामेकाक हांव बोगसणे स्विकार करया आनी सदांच देवाच्या वेंगेंत देवाच्या साहवासांत आमी जियेवया.